We'll go one by one and we'll start with सुदीन ढवळीकर. So पांडुरंग, सुदीन ढवळीकरान आता मंत्रिमंडळा भितर कशी तरी एंट्री मारली. तुका कितें दिसता की हो जो तांगेलो प्री इलेक्शन आनी पोस्ट इलेक्शन हे जे घुमजाव आसा, हो जो यू टर्न आसा, ताका लागून सुदीन बाबाच्या प्रतिमेक धक्को लागला काय कितें लागला जाल्यार कितलो लागला? आनी दुसरी वटेच्यान जर पळोवपाक गेले जाल्यार सिनियरिटीच्या बाबतींतय बी ते ओवरऑल रँकिंगा भितर खूब सकयल पावल्यात. आमी ह्या स्टुडिओन हेच्या पयलीं उलयल्ले की सुदीन ढवळीकर आनी गोमंत मगो पक्ष जो आसा तांकां व्हडलेशें कितें लज बी अशी हे बी म्हणटात त्या गोश्टी कडेन तांचो कांय संबंद ना. तांचो संबंद आसा कितें सत्तेत कशें रावप तें. सो म्हाका याद आसा की आमी ह्या स्टुडिओन उलयल्या की ताका हेच्या पयलीं लक्ष्मीकांत पार्सेकर तेन्ना भाजपाचो मुख्यमंत्री आशिल्लो, तांच्यांनी बेदखल करून दोगांय भावांक काडलेलो सरकारांतल्यान. तेन्नाय ते म्हणनाशिल्ले की भारतीय जनता पार्टी ही घातकी, आमच्या पार्टीन सोरो खूब आसलो, आमी परत येवचे ना म्हणून. हीच गजाल प्रमोद सावंतान परत रिपीट केली आनी परत ढवळीकरांक मंत्रिमंडळांतल्यान काडलो. तेन्ना हेंच्यांनी एकदम म्हणजे भारतीय जनता पार्टीच्या विरोधात इतकी प्रखर भुमिका घेतली की तांच्यांनी तृणमूल काँग्रेस कडेन युती केली आनी जायती उतरां वापरल्यात. पयर सदानंद तानवडेने म्हटलेलें आसा की सुदीन ढवळीकरान निवडणुकीच्या काळांत खूब टिका केल्या, खूब उलयल्या म्हणून. हे सगळे जर आमी पळयलें जाल्यार आतां कोणूय सर्वसाधारण मनीस जाका आपली हे आसता प्रतिश्ठा आसता तो मनीस अशें इतके घुमजाव करचो ना. पूण हे लोक रातयात बदलतात, हांचेर विश्वास दवरपाचो काय ना. हे खरें म्हळ्यार मतदारांनी ठरवप. आमी जरी कितके हांगा उलयले तरी हे लोक आपणाक जाय तेच करतले आनी एक लज बीट धरी नासतना ते जे येयल्ले आसात तांकां तेंच्यांनी दाखोवन दिला की आमी राजकारणी हे अशेंच आसता म्हणून. हे ताजें हे उदाहरण आहे. Joel, do you think that Sudhin Dhavlikar's image has taken a major hit, or do you think when it comes to love, war and power, everything is fair? Yes, I agree with you, Pramod. Everything is fair in the equation of power, and then all this. Now Deepak Dhavlikar has announced that they are in a alliance with the BJP for 10 years. And from the common man's perspective, it becomes very strange because you see pre-poll, there is bitter rivalries between these two, and where they say that it would be suicide and it would be all sorts of choking one to death and all of that. And then suddenly when the results come in and then you have a chance at power, and then suddenly you say yes, we are friends and we never had serious differences, and we are ideologically together and all of that. So I mean, I suppose that's the new norm in politics in Goa. very interesting. किशोर हे कितें ही गोबायलाची झगडी कशी पयली सारकी आमकी अशी बिटर झगडी सारकी कूड झगडी नेक्स्ट डे दोगी जाण एक जाले अजुनूय तुगेले सारकी मन जुळिनात पण खंय तरी एका माचयेर बसल्यात. हे कितें कशें आसा प्रमोद, द प्रायमरी क्वॉलिफिकेशन ऑफ पॉलिटिक्स लज सोडप हें प्रायमरी क्वॉलिफिकेशन. भारतीय जनता पक्षान 1989 पयलें इलेक्शन लडयलें. 1994 जायसर तांकां वाट पळोवची पडली. 1994 जेन्ना पयले फावट ते येयले वेचून मागीर तांच्यांनी लज सोडली आनी काँग्रेसीसून जो ग्रूप फुटोन येयलो ताका सपोर्ट केलो आनी तांच्यांनी सरकार केलें. म्हणजे जेन्ना लज तांच्यांनी सोडली तेन्नाच ते सरकार करपाक पावले. त्यामुळे लज सोडप ही पयली कॅटेगरी राजकारणाची, सत्तेर येवपाची. हय, सत्तेर येवपाची. आतां दुसरी गजाल, सुदीन ढवळीकरान इतलें उलोवन जालें, म्हणजे जशें पांडुरंगान सांगलें, पार्सेकर लक्ष्मीकांत पार्सेकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसलो तांणी तांकां काडले तेन्ना तेंच्यांनी टिका केली. मागीर डॉक्टर प्रमोद सावंतान तांकां काडले तेचेरूय टिका केली. आनी इतलें सगळें लज सोडून आयज सुदीन ढवळीकर मंत्रिमंडळांत. पूण तितलीच लज भारतीय जनता पक्षाकूय आसूंक जाय आसली न्हू. तिणी टिका केल्ली भारतीय जनता पक्षाचेर. सो हेंकाय लज आसूंक जाय आसली ताका घेवपाक. गोबायलेची झगडी म्हणली त्या खातीर. सो दोगांयनी लज सोडलेली आसा. मेळट ती झगडी करप आनी मागीर तुगे एक जावप अशें बी कितें दिसता. आतां जालां अशें की पॉलिटिकल पार्टींक अशें दिसता की गोंयचे लोकूच निर्लज्ज. कारण गोंयचे लोक जर निर्लज्ज नसले जाल्यार ही निर्लज्जपणा ते करचे नसले. ते उघडपणे ते निर्लज्जपणा करतात. आतां ह्या दोगांयकूय जर धडो शिकयतलो जाल्यार गोंयच्या लोकांक लज धरची पडटली की हे निर्लज्ज राजकारण जे करतात. आतां मडकयच्या लोकांक जो पर्यंत दिसचें ना की बाबा सुदीन ढवळीकर कितें करता ते निर्लज्जपणाचो कळस म्हणून, जो पर्यंत मडकयच्या लोकांक ते दिसचें ना तो पर्यंत सुदीन ढवळीकर आपल्याक जाय तशें. तेणी कालूय भाशणान म्हाका दिसता प्रुडंट मिडियाचेरूच तांचें एक भाशण काल युट्यूबाचेर हांवें आयकलें. तेतून तांणी सरळ सांगलां की राजकारणान प्रत्येक घटकाक त्या टायमाच्या परिस्थिती प्रमाण जो निर्णय घेता तोच खरो राजकारणी. आणि तशाच पद्दतीन निर्णय सुदीन ढवळीकर घेतलेला.